नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. दसऱ्याची सगळ्यांक परबी. खबर विस्तारान. पासयेक येवपी वाघा खातीर 600 लोकांनी गांव सोडपाचो तांची वेवस्था कितें? सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय हेड ऑन. IITक विरोध करतल्यांक खंय एक दीस ताचो निर्णय पडटलो. सरकारान लिज दिल्ल्या मायनिंग वाठाराचेर 10 वर्सांनी इको सेन्सिटीव झोन लायात. आतां नाका. सुभाषान एक्टिविस्टांकय धुले. दोन बाजू एक आहा ती लोकांची घरांची पारंपारीक व्यवसायाची, दुसरी आसा ती तुम्ही म्हणटा तशी व्हडली बिझनेसांची. तातूंत भितर मायनिंग येतले किंवा खंय तरी ऑरेंज कॅटेगरींतली इंडस्ट्रीज येतल्यो. एक म्हणटात कायद्यान पारंपारीक व्यवसाय घरां बिरां बांदपाक, सांबाळपाक, रिपेर करपाक मेळटात म्हणून. तुम्ही कितें म्हणटात? ग्रावंड रियलिटी तशी ना? ना, बिलकुल ना. म्हाका सांगात 10 वर्सां भितर नेत्रावळी गांव वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी तातूंत भितर सेटलमेंट एरियान भितर जी परमिशनां घाल्ली जे पळय मागल्ली ताका कॉरस्पॉन्डन्स पळयात आनी अजून एक कितें क्लियर जालें जाल्यार पळय म्हाका. केसीस घालपाक आनी फटाशे मारपाक आनी एक्टिविस्ट म्हणून मिरोवपाक कांय प्रॉब्लम ना. हांव त्या गांवांत भितर रावता, हांव सोडून आयलो ना. दुसरो आहा तो व्हडल्या उद्देगांचो प्रश्न. मागीर मायनिंग आसूं किंवा ऑरेंज कॅटेगरींतली इंडस्ट्रीज आसूं, तांचे कशें करपाचें? फाल्यां जर हे विलेजीस जर इको सेन्सिटीव म्हण डिक्लेअर जाले, तुमचें म्हणणें कितें? जे चलत आयलां ते चालू दवरपाचें, नवीन काय नाका? हांव म्हणटा ज्यो मायनिंग लिजीस रायट नाव चालू आसात, सरकारान ताका मान्यता दिल्ली आसा, ताचेर इको सेन्सिटीव एरियाज कालांतरान काडल्यात. तांकां एक फेज ह्या 10 वर्सांनी इको सेन्सिटीव एरियान भितर वतले, तुमी शिफ्ट जायात, हें इतकेंच मागता हांव. टायगर रिझर्व राख म्हणटा तुम्ही. आतां वाघा कडेन कितें कोत्रपंडूम गेलें? टायगर रिझर्व्स म्हणले जर जाय 60 किलोमिटर लांबी रुंदी टायगरांक दिली. मागीर टायगर रिझर्वा भितर गांव येतात, सेटलमेंट येतात. म्हज्या गांवचे सादारण 600 घरां टायगर रिझर्वा लागून डिस्प्लेस जातात. तांचें अरेंजमेंट कितें केलां तुमी? वाघ केन्नाय पासयेक येवपाचे, ताचे खातीर 600 फॅमिलींनी आपले घर नार, देव देवता, आपली शेतां भाटां सोडून टावनान येवपाचें. काय नवीन एक हांवें गजाल आयकल्या तुमच्या वाठारा भितर कोण कोण उलयतात ते म्हणटात की तुमचो वाठार खंय घडये ST म्हण रिजर्व जातलो, सो IIT हाडल्यार खंय इतली लोक येतले थंय की खंय तुगेलें कंप्लीट पॉप्युलेशन डायल्यूट जावन डेमोग्राफी चेंज जातली आनी ताजो खंय फायदो तुमकां जातलो. हो एक नवीन हांवें तर्क आयकला, ताका तुमीच जाप दिया. संशोधीत आतां रिसर्चर खूब जाल्ले आसात, सायंटिस्टूय खूब जाल्ले आसात आनी प्रत्येक बाबतीन भितर ते श्रेश्ठ आसात, ते बुद्धिमान आसात. पूण लोक तांकां बिलीव करनात. ते इलेक्शनान रावता तेन्ना 10 मतां तांकां पडनात, पूण ते खूब बुद्धिवादी. यू आर फॉर IIT ऑन प्रिन्सिपल. थोडक्या भितर सांगलें सुभाषदा, कित्या खातीर? वाय आर यू सो कन्विन्स्ड, कमिटेड आनी कन्सिस्टंट की आपल्या मतदारसंघा भितर IIT जायच म्हणून? बिकॉज गोंया भितर फॉर सम रिजन IIT हॅज बिकम अ हॉट पोटॅटो अँड यू वॉन्ट टू हँडल दॅट हॉट पोटॅटो. IIT सुभाष इतक्या खातीर 10 वर्सांनी, 15 वर्सांनी, 20 वर्सांनी हांव सांगता तुमकां, जेन्ना IIT हांगा जातली, जे विरोधक आयज म्हज्या नांवान बॉम्ब मारता आनी शबय घालतात ते म्हजो पुतळो बांदतले. हांव सांगता तुमकां, त्या वेळार कळटलें. मंत्री बित्री कुशीक जा एज आमदार IIT आयल्यार तुमच्या मतदारसंघाचें कितें बरें जातलें? IIT आयले जर जाय जाल्यार वायट कितें जातलें तें म्हाका सांगात. 2017 ते 2022 मजगतीं पुराय सट्टेबाजीचेर चार्ज केल्ले GST आड 3 कसिनो कंपन्यांचें हायकोर्टांत आव्हान. पयलीं कसिनो कंपन्यो जोडीचेर GST भरताल्यो. म्हळ्यार प्राधिकरणाच्या नव्या मागणे प्रमाण पुराय सट्टेबाजीचेर GST भरचो पडटलो. कोर्टान केंद्र सरकार धरून बाकीच्या सगळ्या प्रतिवाद्यांक नोटीस धाडून केस फेब्रेर मेरेन फुडें धुकल्ल्या. Challenge is to the imposition of service tax based on the amount of betting that takes place, not what the casino earns or not on what chips are sold, but on the total amount of betting. That is why it is maybe 8-10 times the total income of the casino. That is the challenge.
So what was the basic contention, sir? Contention is that you can't challenge, you can't impose this tax under the service tax GST law. And what happened today, sir? Today the court has admitted the petition and kept it for hearing in February. In the meanwhile, there are other factual details on which we'll file a reply, but no final order will be made. Until now, the GST was being paid on what the revenue that was being earned by the casinos. But the notice says that the GST should be paid on the actual amount of bets that were placed for the past 5 years. So that is what is the nub of the matter, and that is what is being challenged. कळंगुटेत 13 डान्स बार्रां आसात. डान्स बार्रां ना म्हणून मुख्यमंत्र्याक चुकीची माहिती दिल्या. आमदार मायकलाचो फॅक्ट चेक. तोतयांचो धुमाकूळ. कळंगुटे बेकायदेशीर धंदे बंद करूंक मायकल खर कायदो मागता. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा मायकल आतां उलयता. आपूण केन्ना सावन सांगीत आसा. पोलिसेक एक्शन घेवंक खंय सांगल्या. तो क्लीन पर्यटनाच्यो गजाली करता. तेचेर कारवाई सगळ्याक चालू आहा. PI कडेन हांवें मिटींग घेतलेली आहा आनी ताका सांगलां वी डू नॉट टॉलरेट एनी ऑफ दीस एक्टिविटीज. आदीं पासून जे PI येयल्ले आहले कलंगूट, आमी तेंचे कडेन पिरियॉडिकल रिव्यू मिटींग घेताले. लॉट ऑफ केसीस आर बींग बुक्ड. बट म्हाका दिसता जे फायन आहा 10,000 रुपीज ती वाडोवपाची गरज आहा. जर तर टाउट्सांक धरतले जाल्यार फायन इज कंपल्सरी. इलिगल एक्टिविटी जो कोण करता ताका इम्प्रिजनमेंट आसपाक जाय. 1-2 दीस इम्प्रिजनमेंट घातलो, 48 hours इन जेल जाल्यार सारकें जालें. डान्स बार म्हणटा पळय ते चीफ मिनिस्टरान लास्ट टायम सांगलें नाच म्हणून कलंगूट. सो बट इन रियलिटी ताका इन्फॉर्मेशन सारकें दिवंक ना कोणें दिला पळय ते. इन रियलिटी देर आर. आमी आदीं ती तेजेर कारवाई करून मोडून पासून घातलेली. बागान 2 मोडलेली, कलंगूट 1 मोडलेले. कारवाई जाल्ली आमचे वाटेनसून वेन आय वॉज PDA चेअरमॅन. सो फ्लारीश आनीक करूंक दिवंक पारना. जोझफ सिक्वेरान तेजेर कारवाई चालू केल्ली आहा. ही एक बरी गजाल सरपंचान. सो लेट इट गो टू लॉजिकल एंड. लोकल MLA I think from the time I've taken the tourism portfolio, I've been very vocal on the illegal touts. Illegal touts is not only clearing the touts, but also the touts, the type of businesses they do. So ते करता असताना लास्ट फुल इयर करता असताना आम्ही मॅक्झिमम ट्राय केले. There are some amendments which are required to be done as far as law is concerned if you really want to tighten this area, which we have put across. Police have to do their job rightly. त्याला एक हजार कमी जातली. I think night bars, कलंगूट ती 2 नाव हांवें लास्ट टायम सांगितली. कोण तो छोटू आणि कोण रविकांत म्हणून कितें नाव. हे भायले येवन आमकां गोंयकारांक सांगताले कितें करपाक ते. And all illegal activities carried out, these people are not known. So I think police have to do their job right. Things will happen. Otherwise, tourism will face the brunt this season also because of this type of things which come as a charge and spoils Goa's names. So whether it is dance bar, whether it is prostitution, whether it is drugs, whether it is coming in the domain of the police, which I believe needs to be cleansed along with the cleaning of the illegal touts. So illegal touts पहिले काढले त्याला खूपशो गजाली क्लियर जातली. लास्ट टाइम मुख्यमंत्र्याचा हेल्प घेऊन we have started a drive and ensured a lot of touts got cleared. Now also we have requested him for more police for this season. Season already सुरू झाले असा. 56वी फीत इंडियन पॅनोरामाची फिल्म जाहीर. 25 फीचर आणि 20 नॉन फीचर फिल्मांचो आस्पाव. नॉन फीचर फिल्म कॅटेगरींत सुयश कामतीचें कोंकणी फिल्म सदाबहाराचो आस्पाव. मल्याळम फिल्म अट्टमान पॅनोरमांत फीचर फिल्माचें उक्तावण जातलें. मणिपुरी एंड्रो ड्रिम्सान नॉन फीचर फिल्म कॅटेगरीचें ओपनिंग. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. तमनार पावर लायन प्रकल्प गोंया खातीर सामको गरजेचो. गोंयची वाडटी विजेची मागणी, फुडाराची गरज पळयल्यार बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जायच. गोंयच्या उद्देजकांक उर्जे विशीं म्हायती दिवंक घेतिल्ले परिशदेंत 20 खात्याचो चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस उलयलो. ताणें तमनाराचे फायदे समजावन सांगले. पर्यावरण मंत्री काब्राल GCCIचे उद्देजक परिशदेक आशिल्ले. We
as a Goans, we don't understand anything, we try to stop, object. Now Goa Tamnal line, some of the people I can see here, they came to me in 2017 and they challenged me, we will bring this line in 2 years. And I challenged them, if you bring this line 7 years also, I will say I was a failure. I know I'm a Goan, how we are, how we try to stop our projects. Until today, this project is not coming. We stop. Now many industries during public hearing, consumers come to us, blame, what should we do? Entire economy, your growth, my growth, department growth, country's growth, state's growth, independent. Now this Goa Tamnal line is so important. Even after doing engineering 20, 30 years, people fail to understand what is grid. It is not that easy. So we need to, awareness is very important. Because Goa neither has a transmission network nor generation. And where we are heading to, we will have a real issues if we don't act today. Because forget about the transmission line, we cannot even put a distribution line. We cannot even put a pole. We cannot put a transformer center, but they put the application. How we are going to act? This is a challenge. Why I am telling? Because we at electricity department also want to improve the network. Because it is not just our duty. Even our children, our grandchildren will be affected. If we don't create the infrastructure today, the next 20, 30, 40 years will get affected. गोंय सरकाराचो दिव्यांगाचो पर्पल फेस्ट आतां आंतरराष्ट्रीय 8 ते 13 जानेर हो महोत्सव जातलो म्हणून मुख्यमंत्र्याची घोशणा. सुवाळ्यांत कसलोच उणाव पडचो ना. समाज कल्याण खात्याक सरकाराची सगळीं खातीं हो महोत्सव यशस्वी करूंक आदार करतलीं म्हणून मुख्यमंत्र्याचें उतर. NGOक आदाराक घेवन महोत्सव करपाचो प्लान. म्हाका खास खोस भोगता कारण होच कार्यक्रम आमी परत एकदा 8 जानेवारी पासून 13 जानेवारी खातीर पुराय इंटरनॅशनल लोकां खातीर करता. इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा गव्हर्नमेंट टू ऑर्गनायज द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल फ्रॉम द 8th of January to the 13th of January. परत एकदा सांगता की ह्या कार्यक्रमाक कसलीच कमी पडची ना, कसलीच कमी उरची ना. सरकाराची सगळी डिपार्टमेंटां त्या खातीर पुराय सपोर्ट करपा खातीर तांच्या बरोबर आसतले. आमी सगळे जाण मेळोन पर्पल फेस्टिवल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक जाय. And particularly all the volunteers without a single rupee, all the NGOs without a single rupee, day and night work for Purple Festival 2023, and I expect much more, 4 times bigger Purple Fest, and that is going to be an international Purple Fest which is going to happen from 8 January to 13 January, and we are delighted to know that the Honorable Chief Minister came here and made a big announcement that at any cost we will make this International Purple Festival a big success when it comes to us. एके वटेन गोंय 37व्या नॅशनल गेम्साचो दबाजो करता. तेवटेन पेडणे प्लेयरांक खेळूंक सुवात ना. 2020 43 कोटी मोडून पेडणे सावळवाड्यार बांदिल्ले इंडोर स्टेडियमांत अजून मेरेन कसलीच गेम जाल्ली ना. स्टेडियम मोपा विमानतळाची सेक्युरिटी पळोवपी CISFच्या जवानाक भाड्यान दिला. गोंय 37व्या नॅशनल गेम्साचे दबाज्यान आयोजन करता. मात दुसरे वटेन पेडण्याच्या इंडोर स्टेडियमाची हालत. पेडण्याच्या खेळगड्यांक संद मेळची म्हणून सरकारान 2020 43 कोटी खर्च करून सावळवाड्या पेडण्या बांदिल्ल्या इंडोर स्टेडियमात आजून मेरेन एकूय गेम ना. स्टेडियम भाड्यान मोपा विमानतळार काम करपी CISFच्या जवानांक दिलो. आमच्या सरकारान हे भाडेपट्टीचेर दिला. ते सुद्धा कशे नॉट फॉर द गेम्स. तेंच्यांनी जे दिला ते गेम्स खेळपाक भाडेपट्टीचेर दिवंक ना. तर निर्वासित लोकांक जशे सरकार लोक हाडून खंय एका जाग्यार दवरतात तसो आमच्या पेडण्यान एक नवीन निर्वासित हे जालेले आसा. पण त्यांनी जे भाडेपट्टीचेर दिला हे हजारो लोक आता हैसर रावतात. हेंचे जे सांडपाणी वयता ते सध्या ओवरफ्लो जावन सगळ्या संपूर्ण सावळवाड्याक तेचो वास घेवचो पडटा. ह्योच तो आमचो विकास पेडण्याचो. आमदार खंय आसा
हे कळना. जर आयज 37 नॅशनल गेम्स जर सगळ्या पेडण्यान जातात जाल्यार ह्या आमच्या सरकारीचे 43 कोटी म्हणून जर खर्च केले त्या जाग्यार जर ह्यो उपयोग जावं शकना जाल्यार आमी पेडणेकार आणि सरकाराक खंयच्या आधाराचेर म्हणू शकता विकास जालो म्हणून. आपण ह्याच्या पयलीं ह्या स्टेडियमाचेर आज सीएमान 2 वर्सां पयलीं गेम चालू केल्ली आहा. ते गेम आतां ते लोक आतां कितकेशे ते भायले येवन भरलेले आहात आणि ती गेम चालू आहा ती. आणि आता प्रत्यक्षात तुम्ही बघलात तेवढ्यान फाटल्यान कशें काय आहा ते. त्याच प्रमाणे आता आमकां इतकी घाण आता वाड्यार आमच्या, पण माझ्या एक कुशीक आहा घर, पण हे साठी बाकीच्या घरांक समज इतकी घाण येता महिन्याच्या महिन्यात तांकां वास पण येता आणि टॉयलेट घाल्ले आहा आणि असो तेंचे जे मला दिल्लो आहा तेंच्यांनी. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. नवरात्रां जालीं. आज विजयादशमीक दसरो. 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक. नव्यो गाडयो, उद्देगधंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ. परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो. शस्त्रपुजा, आवतांची पुजा, घरां, दुकानां, आस्थापनाची सजावट, गाडयांची पुजा, वर्सभर आपलें पोट पाणी सांबाळपी साधनांक पुजून तांचे विशीं कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब. पळयात गोंयचो दसरो. आणि न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया बांदोडेचे महालक्ष्मीची मखर आरत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.